सगळे देशभर पयले आयला, गोंयांतूय खास करून गणपती पुजन हे सगळेच्या घराघरांत जाता आणि काल 1.5 दिसाचो गणपती विसर्जन केलेलो आसा. आणि आतां सध्या आमी आहा ते म्हटल्यार कारंजलीम बिचाचेर, पणजेच्यान लागीं हांगा मिरामार आयला पर कारंजलीम बीच लागता. आणि आमी सगळे जाण मानता की POPचे गणपती करपा जाय अशी सगळे जाण मागणी करता. बट आमी म्हणटा की पणजेंतले शिक्षीत लोक आहेत कारंजलीम हांगासरले, बट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा की हे जे गणपती आसा हांगासर POPचे गणपती आसा आणि गणपती हांगासर काल विसर्जन केलेले आसा आणि ते गणपती आहा ते अजूनय विरगळना आणि ते सारके भायर येवन रावलेले आसा. सो अशा तरेचें आमकां दृश्य म्हणटा ते पणजे कारंजलीम बिचार पळोवपाक मेळटा. हांगासर पळोवपाक फुलां सगळे कडेन पडलेले आसा. तशेंच विठ्ठल लोकमायाचे फोटो सुद्दां हांगा लोक सोडून गेल्ले आसा. सो हाचेर दिश्टी पडटा की लोक देवाची पुजा करता खरी, पूण हांगासर देवाचे फोटो जावं गणपती जावं अशेंच सोडून वता. सो ही वायट गजाल आमकां पळोवपाक दिसता. सो हाचेर आमी सरकाराक ब्लेम केलें जावचें ना, कारण हांगासर लोक जिम्मेदार आसा. कारण अशा तरेचे लोक जे देवाची पुजा करता, बट देव गणपती म्हणटा तेजी मुर्ती POPची फर्स्ट ऑफ ऑल करता आणि अशेंच सोडून वयता, हे खरीच वायट गजाल आसा. तशेंच विठ्ठल लोकमायाची मूर्ती जावं नाल्ल हांगासर देवाचे फुलां सगळीं हांगा सांडून वयता. अशा तरेची जी कृत्य कोण लोक करता ती खरीच वायट गजाल आसा. सो लोकांनी प्रत्येकान स्वतान चिंतपाची गरज आसा की POPचे गणपती स्वता जावन हाडपाची न्हू, ही पयली गजाल. आणि जर अशें कोण सोडून वयता ते देवाची पुजा करून कितले हें जातले ते तांकांच खबर. सो परत एकदा आमी मागणी करता की अशें जर कोण करता POPचे गणपती जाल्यार फुडल्या वर्सी कोणी हाडपाचे न्हू, कारण अशा तरेचे दृश्य पळोवपाक आमकांय वायट दिसता. सो हाची लोकांनी दखल घेवची. स्टुडंटा खातीर कारंजलीम मिरामार बिचा वयल्यान रुपेश रावत.